नमस्कार. गोवा टुडे सिद्धी गावसाचा योकार. सविस्तर खबराआधी पळोवया हेडलायन्स. गोंयांतूय कोविड वाशीन मोहिमेची तयारी. ब्लूप्रिंट तयार. पहिल्या पावड्यार 18,000 हेल्थ वर्करांक वाशिना. 14 लाख डोसांच्या ताकीची उभी जाता कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी. 11 नगरपालिकांची वेंचणूक जावं येता फेब्रुवारांत. वॉर्ड डिलिमिटेशनाक येता अध्यादेश. पणजे महापालिकेची वेंचणूक घेवपाचो प्लान. पालिकेची दुकानां सब लिस्ट करूंक कायदो दुरुस्ती. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. बंगालांत वेंचणुकेक 5 म्हयने आसतना रणधुमाळी. बीजेपीचो ममता आड शंखनाद. अमित शहाचो सभा. रोड शोचो धडाको. दर म्हयन्याक बंगालांत 11 आमदार खासदार बीजेपीन. गोंयांतूय मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा निर्मिती. कुंकळे सबस्टेशनार 100 मेगावॉट सौर ऊर्जा प्रकल्पाची बुनियाद. 450 कोटी खर्च. 4 लाख कुटुंबांक लाव. गोंय पुलिसांक सक्षम करून दितले एनएसजी सारखी ट्रेनिंग. पुलीस रेंजिंग डे परेडीक उलयलो डीजीपी. ड्रग्सा आड गुन्यांवाच्या तपासात पुलिसांच्या कामगिरीची तुस्त. गोंय विद्यापीठान विद्यार्थ्यांच्यो फिजिकली परीक्षा घेवच्यो न्ही. विजय म्हणटा भुरगे ऑनलायन परीक्षा मागता ते सारखे. पॅसेंजर बसी फुल्ल. स्टुडंटांक कोरोना बादपाचो भय. आणि संजीवनी सुरू जायसर टनाचेर दिवची 3,600 रुपया लुकसाण भरपाय. 10 दिसां भितर जाय लेखी. पोरूचे कापण्याचे पयशे अजून ना. उसकारांची आंदोलनाची शिडकावणी. गोंयूय कोविड-19च्या वाशीन मोहिमेक तयार जाता. केंद्राच्या गायडलायनी प्रमाण गोंय सरकारान मोहिमेची ब्लूप्रिंट तयार केल्या. पहिल्या पावड्यार हेल्थ वर्करांक वाशिना दवरूंक कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी उबी करपाचोय प्लॅन जाला. आरोग्य खातें सुमार 14 लाख वाशिनांच्या कोल्ड स्टोरेजीची वेवस्था करता. वाशिनांक सरकाराचो बावटो मेळ्ळो काय वाशिना दिवंक सुरू. कोविड-19ची एक वाशिना ट्रायलींचे फायनल स्टेजीचेर पावल्या तशी देशांची वाशिनांचे मोहिमेची तयारी. भारतांतूय दरेक राज्याक प्लान रेडी दवरूंक सांगला. पहिल्या पावण्यार जून मेरेन 30 कोटी लोकांक वाशिना दिवपाचो मोदी सरकाराचो प्लान. आरोग्य आनी समाज कल्याण मंत्रालयान राज्यांक दिशा निर्देश दिल्यात. हेल्थ वर्करांक वाशिनांक प्राधान्य. गोंयांत 14 लाख वाशिनांचे स्टोरेजीचो प्लान. गोंयचे समितीन सुमार 18,000 हेल्थ वर्करांक पहिल्या पावण्यार वाशिना दिवपाचो प्लान केला. तातूंत हेल्थ सेंटरांचो सगळो स्टाफ आयलो. सरकारी प्रायव्हेट हॉस्पिटलां, होमिओपॅथी आनी आयुर्वेदीक हॉस्पिटलां, सगळे दोतोर, नर्सी, क्लॅरिकल स्टाफ, सफाई कामगार, ड्रायव्हर आनी हॉस्पिटलांत ड्युटेक आशिल्ल्यांचो पहिल्या पावण्यात आस्पाव. वाशिना दवरूंक राज्यांत कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी उबी करपाचेर काम चल्लां. राज्या कडेन कांपालार हेल्थांत वॉकिंग कूलर आसा. तातूंत 10 लाख वाशिनांचे डोस दवरूंक मेळटात. एका डोसाक 5 ml जागो लागता. तशेंच सरकारान 40 आयसलँड रेफ्रिजरेटर मागयल्यात. प्रत्येक रेफ्रिजरेटरांत 10,000 वाशिनां दवरूंक मेळटलीं. प्रत्येक हेल्थ सेंटरांत आयसलँड रेफ्रिजरेटर दवरतले. तशेंच सरकार फोंड्याक कोल्ड स्टोरेज वॉकिंग रूम भाड्यार घेता. वाशिना दिवपाची मोहीम सुरू जातकीच पयलीं हेल्थ वर्करांक, उपरांत फ्रंटलायन वर्करांक डोस दितले. वाशिना खंयच्या कंपनीची कितले डोस दितले ते मात सध्या क्लियर ना. सध्या विदेशी वाशीन फायझर जाल्यार देशी सिरम आनी भारत बायोटेकाचे कोव्हॅक्सिन अशी 3 वाशिनां इमर्जन्सी भौशीक वापरा खातीर सरकाराच्या बावट्याक रावल्यात. मोदी सरकाराचो कल देशी वाशिनांत श्री गणेशा करपाचे दिशेन दिसता. कळटा ते प्रमाण जानेर फेब्रुवारांत वाशिनांची मोहीम सुरू जावं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. 11 नगरपालिकांची वेंचणूक फेब्रुवारांत जावं येता. वेंचणुकेक वार्डाच्या डिलिमिटेशनाक पालिका कायद्यांत दुरुस्ती अध्यादेश काडपाचें थारला. अध्यादेश मान्यतायेक राज्यपालाक धाडून दिला म्हूण कळटा. 5 पालिकांचे मेळून 9 वॉर्ड वाडटले. पणजे महापालिकेची वेंचणूकूय बरोबर घेवपाचें चल्ला. पालिकेची दुकानां फामिली भायर सब लीज करपाक सरकार कायदो दुरुस्ती करता. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह.
नगरपालिकांची वेंचणूक ऑक्टोबरात जावपाची आशिल्ली. कोविडाक लागून नगरपालिकांचेर प्रशासक नेमून वेंचणूक घेवपाचो कालावधी सरकारान आदींच मार्च मेरेन वाडोवन घेतला. सरकारान आतां नगरपालिकेच्यो वेंचणुको घेवंक हालचाली सुरू केल्यात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण 11 नगरपालिकेच्यो वेंचणुको फेब्रुवारांत थारिल्ल्यात जमा. फेब्रुवाराच्या दुसऱ्या सप्तकात पालिका वेंचणुको घेवपाचो विचार चल्ला. वेंचणुका पयलीं 5 नगरपालिकांच्या वॉर्डाचे डिलिमिटेशन जावं येता. 5 नगरपालिकांचे मेळून 9 नवे वॉर्ड तयार जातले. सांग्या, दिवचल आनीक 3 नगरपालिकांचे वॉर्ड वाडटले. मतदार लोकसंख्ये प्रमाण वॉर्डांचे डिलिमिटेशन जातले. डिलिमिटेशन करपाक आनीक हेर कांय नेमांत बदल करूंक सरकार नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती करता. नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती करूंक अध्यादेशाचो मार्ग. दुरुस्ती अध्यादेश सरकारान मान्यतायेक राज्यपाला कडेन धाडला. नगरपालिका वॉर्डांनी डिलिमिटेशन करपाक कायद्यात दुरुस्ती चल्ल्या. नगरपालिका मार्केटांतलीं दुकानां रक्ताचे नाते आशिल्ल्याच फामिली भितरूच ट्रान्स्फर करूंक मेळटाली. ह्या फुडें ती दुकानां फामिली भायर कोणाच्या नांवार करपाक मेळटली. सब लीज करून दुकान चलोवपी भाडेकरूच्या नांवार दुकानां ट्रान्स्फर करूंक मेळटली. तशी तरतूद करपाक नगरपालिका कायद्यात सरकार दुरुस्ती करता. नगरपालिकांच्यो वेंचणुको पार्टी चिन्हाचेर घेवपा विशीं ह्या कायदो दुरुस्तीत कांयच नमूद केल्लें ना. पार्टी लायनीचेर वेंचणुको घेवच्यो म्हूण सध्या आमदार मंत्र्यांचेच प्रस्ताव येवंक लागल्यात. ताचेर जानेरांत निर्णय जावं येता म्हूण सुत्रां सांगतात. पणजे महापालिकेची वेंचणुकय ह्या 11 नगरपालिकांच्या वेंचणुको बरोबर घेवपाचो विचार चल्ला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. बंगालांत वेंचणुकेक 5 म्हयने आसतना रणधुमाळी. बीजेपीचो ममता आड शंखनाद. ममताचोय मोदी सरकारा आड तेम. घरमंत्री अमित शहा बंगाल भोंवडेर. गाठी भेटी, सभा, रोड शोंचो धडाको. दर म्हयन्याक बंगालांत येतलो म्हूण घोशणा. हे भोंवडेन तृणमुलांचो हेवीवेट आमदार सुवेर्दू अधिकारी धरून 10 आमदार, खासदार, विशेक जिल्ह्याचे टीएमसी, काँग्रेस, सीपीएम फुडारी बीजेपीत. कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है. तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है. ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है. बंगाल को आगे बढ़ाना. गोंय पुलिसांक सक्षम करूंक एनएसजी सारकी ट्रेनिंग दितले म्हूण डीजीपी उलयला. ड्रग्सा आड खंय बरी कामगिरी चल्ल्या. वेगवेगळे गुन्यांव केशी सोडोवंक पुलीस प्रोफेशनल वावुरतात. मात तेच बरोबर पुलिसांक आधुनीक साधन सुविधा गरजेच्यो म्हूण डीजीपी मुकेश कुमार पुलिशेचे रेंजिंग डे परेडीक उलयलो. बरी कामगिरी केल्ल्या पुलिसांचो भोवमान जालो. Our boys, our commandos are not less than NSG. They are equal to NSG. So we have decided that we provide whatever equipments, whatever arms, ammunitions are required for ATS as well as district police from anti-terror point of view, we will provide. Because that is a main subject that we should have latest equipments for this. दर्यादेग सुरक्षा घट करूंक खंय पुलीस वावुरतले. We have discussed and now we are going to revamp coastal security. We have given more manpower. We will coordinate with all concerned agencies and we make coastal security very effective. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. गोंय विद्यापीठान प्रत्यक्ष हजेरेंत परीक्षा घेवच्यो न्ही म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय मागता. कोविडाची परिस्थिती निवळ्ळी काय परीक्षा म्हूण कायदो कॉलेजींक सांगला. जाल्यार बाकीच्यांक फिजिकल परीक्षा कित्याक काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. भुरगे ऑनलायन परीक्षा मागता ते खंय सारकें. बसींनी पॅसेंजर फुल्ल आसता. विद्यार्थ्यांक कोरोना बादल्यार कोण जबाबदार? आणि शॉर्ट टर्म जे इश्यूज आहात ते भुरग्यांचे जे ऑनलायन मागतात. न्यू नॉर्मल इज ऑनलायन. आमचे तरुण पिळगेक जे आमचे जनरेशन नेक्स्ट जे आमची जे पिलर्स ऑफ द फ्युचर म्हणटात आमी तांकां तो दुयेंसाक फेस करपाक लायता फोर्सान.
तांचें एक म्हणणें आहा आनी आमी आमचो पक्ष तांकां पूर्णपणान पाठिंबो दिता. वी ऑल्सो बिलीव वॉट दे से इज रायट की फाल्यां जर एका मनशाक कोवीड जालें, कोणा खातीर जालें, एक एग्जामीन हो कोण तो सुपरवायझर येता ताजे खातीर जालें, वो आनी एक दुसऱ्या भुरग्या खातीर जालें, जाल्यार ताका रिपीट केलें म्हणून येतलें. तो ताजी जेन्ना ग्रेड जातली, ताजें मार्कशीट दाखयतले तेन्ना तो फेल जाल्लो भुरगो म्हणून येतलो. ट्रान्सपोर्टेशन जें आहा, बसींनी तांकां पॅक करून व्हरतात, तें गव्हर्मेंट सिक्युरिटी दिता ना. लॉ हातून अशें आहा की मार्चाच्यान एग्जामी जावंक ना. ताणी क्लियर कट सांगला की दुयेंस कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक वतकूच एग्जामी जातल्यो म्हणून. लॉ स्ट्रिमान जर कायदो एक आहा जाल्यार दुसऱ्या स्ट्रिमांनी कायदो दुसरो कसो? They want us to answer offline. When everything was taught to us online, why should we answer offline? The difficulty to understand what we were taught is at a high level. We can't understand what they're teaching. So we can't answer directly. We need more time to study also. Secondly, when we had offline lectures in college, we were like having 60 lectures in a first semester to teach. And this year we have only 30 lectures per subject. How can teachers teach 80 marks in 30 lectures? Then the college is not responsible. That is what is written on the SOP. So if we get COVID, is it our fault? Is it our fault that we are getting COVID? And if we get COVID, then they are saying that you all will be given a back and it will be written on the mark sheet as second attempt. This is not done. COVID is not our fault. It's not our mistake. संजीवनी साखर कारखानो सुरू जायसर सरकारान लुकसाण भरपाय म्हूण टना फाटल्यान 3,600 रुपया दिवचे. 10 दिसां भितर लेखी जाप दिवची, ना जाल्यार 11व्या दिसा सांग्यार उपजिल्लोधिकारी कचेरे मुखार धरण्याक बसपाची उसकारांची शिडकावणी. आमदारांचे हजेरेन सांग्यार उसकारांची बसका जाली. पोरूच्या ऊस कापणीचे पयशे सरकारान अजून फारीक केल्ले नात. शेतकरी संघटना एक काम करता, सरकार एक काम करता, आमदार म्हणून हांव एक काम करता. खंयच्याच कामाक ताळमेळ जमना. आनी ताळमेळ कित्याक जमना हें साक्षात ईश्वराक खबर आसतलें. म्हाका ताचे विचार काडूंक शकना हांव. सरकार आमकां शुगर कॅनाचेर तोंडी सांगता पूण लेखी कांय दिना. आज पर्यंत कितल्योश्योच हें जाल्यो म्हणल्यार प्रत्येक फावटी वेगळो वेगळो विशय जाता. एक फावटी म्हणटा सुरू करताले फॅक्टरी, दुसरी फावटी म्हणटा 10 वर्सांचें कंपेन्सेशन, तिसरी फावटी म्हणटा 5 वर्सांचें कंपेन्सेशन, आनी आतां म्हणटा कितें परत फॅक्टरी सुरू करतले. पूण हेजेर आतां कितले पर्यंत आमी विश्वास दवरपाचो ह्या खातीर सगळे शेतकरी एकवटले आनी आमी असो एक निर्णय घेतला की आज आमी एक नवी समिती स्थापन केल्या आनी ते समितीच्या थ्रू आमी सरकाराक फाल्यां निवेदन दितले आनी सरकाराक आमी 10 दिसांचो टायम दितले. पयली मागणी म्हणल्यार आमकां वर्साक ज्या सरकार आमकां पयशे दितलो ते 3,600 रुपया प्रमाणे पर टना फाटल्यान आमकां दिवपाचे. ते दिता आसतना अंदू वर्स सोडून फाटली 5 वर्सांचे जे एवरेज काडत जाल्यार ते चड जे आसा, एवरेजी भितर चड जर खंयच्या वर्साक टन येयला त्या टना प्रमाणे आमकां 3,600 प्रमाणे आमकां पयशे दिवपाचे. ते पयशे जे आसा ते जाता फेब्रुवारीच्या एंडाक पयलीं फेब्रुवारीच्या 30 तारीख पयलीं आमकां ते पयशे मेळपाक जाय. आमकां तोडणेचे पयशे पोरूचे आजून पर्यंत मेळना. ते पयशे सुद्दां आमकां बेगिनातले बेगीन सरकारान दिवचे. सरकार ज्यो 10 दिसां भितर जर आमची मागणी मान्य करना जाल्यार आमी 11 दिसाक आमी सांग्यार जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेजे मुखार आमी बसतले आनी ते अशें बसतले की जो पर्यंत सरकार आमकां लेखी दिना तो पर्यंत आमी थंयच्यान उठपाचे ना. थंय आमी जेवणाची वेवस्था सगळी थंय तांदूळ जेवण सगळें थंयच करून जेवतले. फॅक्टरी स्टार्ट जाय पर्यंत आमकां 3,600 रुपयांनी प्लस वर्सा आमकां 200 रुपया आमकां चड जाय. दिसा दीस ही म्हारगाय जायत वयत आसा आनी दिसा दीस आसा. जो पर्यंत फॅक्टरी तयार जायना, जो पर्यंत ऊस घेतना तो पर्यंत आमकां हें कंपेन्सेशन म्हणटा आमकां हें सगळें ह्या वर्साची कापणी जालना कितें सरकार जबाबदारी घेयना, संजीवनी जबाबदारी घेतना. पूण सरकारा भितर म्हाका रिक्वेस्ट आसा, संजीवनी भितर म्हाका रिक्वेस्ट आसा की तेणीच आमकां गेल्ल्या वर्सा ऊस रोयन आमकां सर्टिफिकेट दिल्ली आनी ते सर्टिफिकेटचे आमी आधाराचेर कर्ज काडून आमी ऊस आमी रोयलो आनी आयज तो सरकार म्हणटा 3,000 तुमकां दिता बराबर मान्य आसा. पूण आमकां ते भायर उडोवपाक आमकां तूं ऑर्डर दी, फाल्यां कारण तूं एखादें ऑर्डर आमचे ऑर्डर नासा तुमी कित्याक काडलें अशें म्हणटालें. गोंयांतूय मोठ्या प्रमाणात सौर उर्जा निर्मिती. कुंकळे सब स्टेशनाचेर 100 मेगावॉट्स डिसेंट्रलायज्ड सौर उर्जा प्रकल्पाची बुन्याद घाली. गोंयकारांच्या उर्जेची गरज भागयतानाच पर्यावरण इबाड जावचें न्ही म्हूण सरकार सोलर एनर्जीच्या दिशेन काम करता अशें वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयलो.
प्रकल्पाचेर 450 कोटी खर्च येतलो. 4 लाख कुटुंबांक ही नैसर्गिक वीज पुरवण जातली. The way the model is designed is going to enhance the productivity in the agriculture sector as well as to reduce the power burden on the society as a whole. We will also provide energy efficient pumps and we will replace them for the farmers. We will also put in energy efficient light. Foundation stone function घडून हाडलें. खरेंच सभासकी मिनिस्टराक तशेंच आख्खी ताजी टीम आनीक हाजो फायदो तुमी घेवचो. सो आमी आमचे शेतकार भाव आसा हे आनी कितें नविदाद आमकां कसलो फायदो आहा गोंया राज्यान हो निलेश बाब कितें घेवन येयला गोंया राज्यान कित्याक वेन वी फेस लॉट ऑफ चॅलेंजीस दिस इज वन ऑफ द चॅलेंज फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ ऑफ गोवा आनी तितूंतल्यान म्हणटा कन्वर्जन्स प्रोजेक्ट म्हळ्यार कितें कन्वर्जन्स प्रोजेक्ट म्हळ्यार एक जनरेट करपाक ही लायट न्हू आमची महाराष्ट्राच्यान कर्नाटकान येता तितूंतल्यान कांयच लिंक ना. इट्स अ ओन सिस्टम will generate energy for Gramin Bagani, rural areas and the agriculture sector. Our environment department along with DNRE and the electricity department, we are seeing forward looking that over a period of next few years, Goa will generate 650 megawatts of power on their own through all these renewable sectors. This is a dream of government of Goa. This is our commitment to the people of Goa. This is our commitment to the state of Goa. And seeing this, the Honorable Minister of Renewable Energy and Power, Mr. R.K. Singh, has assured me all the help where this model is going to be, the Goa model will be focused all over of the states in this country. नवे पर्यटन धोरण येता त्या वर्सा सावन चालीक हिंटरलँड टुरिझमाचेर फोकस आसतलो. ट्युरिस्टांनी दर्यादेगा बरोबरूच गोंयच्यो बाकीच्योय टुरिस्ट सुवाती पळोवच्यो म्हूण पर्यटन मंत्रालयान पणजे केल्ल्या डॉमेस्टीक टुरिझम रोड शोन पर्यटन सचिव अशोक कुमार उलयलो. नव्या टुरिझम पॉलिसी विशीं जाळवणदारां कडेन खंय तो उलयला. कितेंय प्रस्न आसल्यार उलोवन सुट्टलो. We have also announced the new tourism policy for the state of Goa. Last month it has been done. It has been in the making for almost last more than 3 years. So finally during this COVID period, since we did not have much other work to do, so we managed to complete this exercise and we announced this tourism policy, which basically shifts the focus of from the convention coastal tourism to the hinterland tourism. We would want more and more tourists to come, but we also want to give them more and more reasons to visit Goa than simply the beaches and the entertainment and the nightclub and nightlife. So to that extent, we are trying to concentrate upon the culture of Goa, which are there situated in the hinterland of Goa, and also we would like to make the tourists to realize the tropical rainforest-like experience which they can feel in the dense forest of Goa. We are trying to have some eco-sustainable huts which can be put up in this without damaging or causing any harm to the forest environment. To that extent, we are trying to shift the focus, and hopefully from the next year onwards, we will start implementing this tourism policy also. That also one of the initiative which we have taken, and we accord utmost priority to the safety of tourists. That can be understood from the fact that we are the first state to initiate talks with WTTC and managed to get into agreement with them, and we have obtained the safe travel certificate, and we will ensure that as many of our tourists, as many of our hotels are coming and participating and availing this certificate. Okay. And sir, you also said that a new tourism policy will be implemented by next year. And so we have TTAG here in the past have opposed, saying that... No, they have not opposed. They are here, you can ask them. They have a few reservations on some aspects of the tourism board. So we are working and discussing with them. Hopefully it will be resolved. हे बुलेटिन सोंपोवच्या पयलीं पळोवया गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो खबरो. नेवरा गांवच्या लोकांचो हायवे विस्ताराक विरोध. लोकांनी खासा ग्रामसभा घेतली. तांकां आमदार फ्रांसीस सिल्वेराचोय तेंको. लोक सेव नेवरा फाउंडेशन जे आमी घाला सो लोकांनी म्हाका सांगिल्लो की
आवाज काड आनी लोकांक सगळ्यांक एकठांय करून एक रेजोल्युशन आमी प्रिपेर करूया आनी आमी हे रात बसून आमी हे रेजोल्युशन आमी प्रिपेर केला आतां रेजोल्युशनान आमी खूब ऑल्टरनेटिव्स दिल्ले जे MLA थोडे उना बाकीच्या गोश्टी थोड्यो खूब टॅक्निकल पॉयंट्स मुखार आयल्या आनी हातूंत आमकां सांगलां की आमी प्रॉपर टॅक्निकल टीम घेवन आमी लोकांक बरोबर घेवन आमी हो रेजोल्युशन अमेंड करतलो आसा RP 21 25 मिटर्स दाखयलेलो आसा ते आमी रिवर्ट करपाक मागतले गव्हर्मेंटा कडेन रिवर्ट करचो आनी जसो आसलो ते भाशेन 6 to 7 मिटर एक्झिस्टींग आसलो तसोच तो दवरचो नेक्स्ट वीक म्हणल्यार हांव सेमा कडेन मिटींग घेता पार्टीचे आमचे डिस्कशन जातलें पार्टी आसा ते कडेन आनीक PWC बरोबर एक मिटींग घेतलो बरोबर मिटींगेक हांव सेफ नेवरा कमिटी करतलो आनी पंचायतीक आनी कोणाक जाय जाल्यार तांकांय व्हरतलो. शापोराच्या तरणाट्यांनी थंयच्या किल्ल्याची नितळसाण केली. पर्यटकांनी वचत थंय कोयर करचो न्ही म्हूण उलो. बोरो फोर्टार येयल्ले आसा हो आतां एक सामको हेरिटेज सायट आसा आनी हांगर खूब ट्युरिस्ट आतां हालीं येवपाक स्टार्ट जाल्ले आसा आनी पळोवंक गेल्यार ते एंट्री करता तेन्ना सुद्दां ते पळयता कितलो कचरो जाल्लो आनी तेय कचरो करता बट कोण साफ करपाक येना. आमीच भुरगे आतां जावन सगळे जाण क्लीन करपाक फुडें चल्ला म्हणून आतां इतलें क्लीन जाला आमी आतां फुडें ट्राय करतले जाता तितले क्लीन दवरपाक. बियरीच्यो बॉटल्स आसा फोडलेल्यो आसा लोकांनी आनी त्यो हांव नको तांकां थंय व्हरपाक तांकां शक्ती आसता इतल्या पयस पूण ती खाली बॉटल तांकां परत हाडपाक हांव नको तांकां कशी जड लागता ती म्हाका तेंचो लॉजीक कळना. ओके इतलेंच सांगपाचें आसलें आनी हांकां हांव हें करूंक सोदता अप्रिशिएट करूंक सोदता की सकाळीं उठून सकाळच्या 7 आज ड्रायव आमी स्टार्ट केला 7 AM आनी सगळे भुरगे फूल मेहनतीन हांगा काम केलां भुरग्यांनी. शिक्षा विजन आनी विजन हॉस्पिटलाचे वतीन वाळशे दिवचले दोळे तपासपाचो कॅम्प जालो. आमचो एकूच मिशन आसा की हो कॅम्प करतना की जांकां खरीच गरज आसा तेंच्या पर्यंत त्या लोकां पर्यंत आमी पावपाचें त्या लोकां पर्यंत आमी हें पावपाचें म्हणजे जो निडी लोक आसा म्हणजे आमकां एक आसा बिचोलेच्या ज्या तालुक्यान आमच्या शहरी भागांत त्या ग्रामीण भागांत कोणा कोणाक गरज आसा स्पेशली कॅट्रॅक्टा खातीर कोणी तरी कोणा कडेन जमना म्हणजे आर्थीक परिस्थिती जमना जाल्यार तांकां आमी हे कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन करून दितले इतलें आमी तुमकां हें सांगता आनी ही जेन्ना आमी कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन करता केन्नाच आमी कॅम्प पेशंट म्हणून आमचो एक स्पेशल दीस असो आसतना ही आमची ऑपरेशनां रोज चालू असतात आमचे जे रुटीन कॅट्रॅक्ट पेशंटा बरोबर चालू असतात ह्या पेशंटाक आमी केन्ना तसो डिफरन्स दाखोवचे ना किंवा तुका फ्री करता म्हणून दुसरी लायन बसपाक फ्री करता म्हणून दुसरो डॉक्टर दुसरो मशिनरी अशें कांयच ना म्हणजे आमी तांकां रिस्पेक्टफुली आमी तांचे कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.